हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच हेर आणि कोणाक देवस्थान कार्यात अधिकार ना म्हणून देवस्थान समितीचो आरोप। ह्या महाशिवरात्रेक देवस्थानात जे कितें घडले तातूंत राजकीय वादहस्त आशिल्लो। फकत वयले हरवळ्याच्या केळबाय देवीची पालखी हाडपाचो अधिकार मळीक महाजनांक आसा असो देवस्थान समितीचो दावो। यान फुडें खंय देवस्थानाचे नेमावळीत जे आसा आनी कोर्टान जे निर्देश दिले त्याच प्रमाण सगळी देवकार्यां जातली अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें। सांखळे हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान गोंयांत आनी गोंयभर फामाद। त्या भायर ते एक पर्यटन थळूय जावन आसा। मात अंदू जाल्ले महाशिवरात्रेक देवस्थान समिती आनी कांय समाजा मदीं वाद जाल्ल्यान पोलीस आनी सरकारी यंत्रणा मदीं पडल्यो। आता ह्या सगळ्यांचे देवस्थान समितीन बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली। रुद्रेश्वर हो भंडारी समाजाचो देव अशें म्हणटा आनी मानता। देवस्थान समितीचेरूय भंडारी समाजाचेच लोक आसात। हे देवस्थान भंडारी समाजाचे ह्यान फुडें सगळी देवकार्यां ही देवस्थान नेमा प्रमाण आनी कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणूच जातली म्हणून देवस्थान समितीचो दावो। ह्या सगळ्या प्रकरणात खंय राजकीय हस्तक्षेप जाता आनी जे कोण हांगा गोंदळ घालतात तांकां राजकीय वर्तुळात आसा असोय समितीचो आरोप। जेन्ना आमची पालखी जाली 8 तारखेक शिवरात्र 7 तारखेक जेन्ना पालखी आमची बरे भशेन पालखी परत देवळा कडेन येयली आनी मागीर जो विशय जालो जो कोण तरी ते सातेरी देवस्थान हरवळे हेंच्यांनी येवन ते विघ्न हाडले थंयसर आमचे नाटक स्टॉप केले जावं बाकीचे आमी जे अरेंजमेंट करताली शिवरात्रेची ती अरेंजमेंट आमची स्टॉप केली आनी फक्त की आमकां अधिकार जावं आनी कितें हे ते खूब कितें कितें उलोवंक लागले। आमी तेजेर भाश्य करिनात। दुसरें म्हणजे एज पर बायलॉज तेजेर जर वचत जाल्यार हे जे देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान आहा ते फक्त भंडारी समाजाचे देवस्थान आहा आनी भंडारी समाजाकूच ह्या देवस्थानाक अधिकार आहा आनी शिवरात्र ही सगळे जे गोमंतकी आहा जावं गोमंतकाच्या भायले सुद्दां आहा तेन्ना तांकां समाज जावं आनी कितें सगळे धर्मीय लोक जे एक फावट जे गर्भकुडीन वचोंक मेळटा त्या रुद्रेश्वराचे दर्शन घेवंक मेळटा त्या दर्शनाचो ते घेवपा खातीर सगळे समाजाचे लोक येता आनी तेन्ना आमी कमिटी जावं आनी कितें तांकां ते समाजाचो हे लायना कित्याक ते ओपन फॉर ऑल आसता। पूण जो बाकीच्यो विधी जावं आनी कितें करूंक जाय त्यो फक्त भंडारी समाजाचेच आसा तांकांच अधिकार आहा एज पर बायलॉज। दुसरो म्हणजे शिवरात्री दिसा जो वाद जालो त्या वादाक सरकारी यंत्रणा खूब फाटी पडली। तेंच्यांनी आमकां जावं तितको सपोर्ट करूंक ना आनी जेणे करून जे दुसरे दिसाचे पालखी उत्सव आनी रथ उत्सव आहा तो तेंच्यांनी लॉक मारलो। देवळाक लॉक मारले आनी दवरले तेंच्यांनी। त्या खातीर पालखीचो उत्सव जावंक ना आनी रथ उत्सवूय जावंक ना। पूण जी वयरसून जी केळबाय देवस्थानाची जी माया येता सायबीण येता ती सायबीण आपल्या हेज्या प्रमाणे येयली। पूण आमकां सुद्दां वायट दिसले ज्या पद्दतीन गेटीक जेन्ना लॉक मारले आनी सायबीण जेन्ना थंयसरी पावली अक्षरशः जे सायबीण घेता तो मठ जो आसा तो रडलो थंयसर। तो रडप म्हणजे सायबीण रडली। हे आतां पाप हे कोणी गेले आमी गेले पाप ते। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।